हिंगा मातशे फालुडा जालो सो मातशे स्ट्रेस आहा ते आनी मेन थिंग गाइज विचारया की जालें तें कित प्रॉब्लम जालें तें ओके No, I didn't mess up anything. सो हे काय बरें दिसताय ते ओके गुड मॉर्निंग गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग कशी आहाय तुम्ही सगळी समजा सगळी बरी आहाय म्हणून तेच भाशेन हांव अलिशा आनी टायगर आमी आहाय बरी सो गाइज आयज तुमकां गुड मॉर्निंग म्हणटा किचन आसून ओके सो किचन आयलो कितें आमगेलो ब्रेकफास्ट करपाक सो सकाळी फुडें उठलो गाइज पयलीं सद्या करूया ब्रेकफास्ट आनी ब्रेकफास्टाक करतलो हांव बॉयल्ड एग ओके 4 बॉयल्ड एग घेता तेच भाशेन सगळ्यांचे भाशेन म्हणजे पॉरिज आसतली 2 सॅशेट 2 भाशेन आहाय एक ती ओरिजिनल ओके बेस्ती फ्लेवर ना ते आणि एक एका फ्लेवर हा ओके गोल्डन सिरप फ्लेवर सो 2 सॅशेट घेता एक्चुअली एक घेयल्या पुरो गायज बट हांव म्हाका 2 घेता कित्याक हांव जिमा वयता जिम मारून मातशें एनर्जी जाय पडटा सो 2 सॅशेट 1 फूल कप ऑफ मिल्क सो फास्ट गायज सोमती मायक्रो गायली म्हगेली पॉरिज जाली रेडी तर मातशें चोयन रावपा पडटा एक पाटी पॉरिज मायक्रो गायली पळय जूक वयर येता आख्खो मायक्रो मॅस जाता मागीर तें आनी पुसपा आनी काम पडटा मागीर सो 4 मिनिट्स दवरता हांव गायज मायक्रो सो इस भाशेन मुगे तांती बॉयल करून दवरले आनी बनाना खातलो सो सद्या आमगेले रेडी करूया आनी मेळया तुमकां ब्रेकफास्ट टेबलाचेर ओके सो गायज हिंगा मातशें फालुडा जालो चोवपा शकताय तुमी हांवें मायक्रो पॉरिज घाल्ली न्ही तें दूद पिड्यार जालो ओके डेट आहा तेजी डेट दाखयता तुमकां चल डेट खंय आहा तेजी डेट इच आहा 30 तारीख लेगू आहा बट हांव नको लास्ट टायमूय तशें जालो म्हाका दूद पिड्यार जालोलें चोय बाकी पॉरिज गेलेली सगळी वेस्ट आतां भायर उडयता आनी पोत्ती नीव करता ओके सो काय जस्ट सक सकाळी फुडें जालें न्हू म्हाका येता बेजार हेका लागून म्हाका दुदा सदां बी आसता अशें करून जायत पड जाता म्हाका लास्ट टायमूय जालोलें आनी चोय कितें जालें तें पॉरिज ओके सो ही भायर उडयता आनी पोत्ती नीव करया गायज तुमी जाणा आसतली हांव काल टेस्को गेलोलो बरें जालें म्हाका दूद हाड आनीकूय हाडलो न्हू हांवें काल दूद घेयलोलें सो येस गायज आतां पोत्ती करूया पॉरिज ओके सो गायज तुमकांय केन्ना जाता अशें करून तुका वचपा जाय भायर सरपा जाय सकाळी फुडें आनी खूब जाता आनी असो कांड जाता टायम हिंगा वेस्ट जाता अशें करून म्हाका जालो जायन ओके सो गायज आतां हांव पत्ता आनीक पाट करता पॉरिज एनीवेज गूड थिंग गायज मायक्रो गायल बरी रोखडी जाता न्हू ती प्रॉब्लम ना हें तरी बरें हाडल्या पुरो ओके हांव नको कित्याक गायज अशें करून जाता म्हणून दूद पिड्यार जाता तें चेक करूं पडटली स्टडी करूं पडटली हेची बारीकशी आनी एकदां घालया आनी तेच भाशेन गायज हेंचें म्हगेली तांती जाली बॉयल कित्याक म्हाका न्हू चड हार्ड बॉयल्ड एक लायक जायना सो मातशें सॉफ्ट ओके सो आतां हांव मुगे सगळें रेडी करता आनी मेळटा तुमकां ब्रेकफास्ट टेबलाचेर सो गायज तेच भाशेन तुमकां भायल्या वेदर दाखोवया आयज जायत दिसता तुमकां भायल्या वेदर दाखयलें ना सकाळी फुडें सो गायज आयज वेदर बरो आहा ओके बरें हांव येतलो दिसता म्हाका बट सद्या कितलें थंड आहा तें ग्रासार मातशें फ्रॉस्ट जाल्लो बारीकसो मिस्ट टेस्ट पडलो आनी हे मुगे फ्लायट सदां स्वता येता ते म्हाका ओके सो हांव भायर येयलो न्हू आतां टायगरूय आपण येयला भायल्या चोय दाखयता तुमकां सो गायज टायगर तुमकां गुड मॉर्निंग म्हणून येयला से गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग आनी गायज जेन्ना हांव भायर येता न्हू तोय रोखडो येता आपण भायर गुड मॉर्निंग सो गायज फायनली ब्रेकफास्ट मुगेलो जालो रेडी ओके चोयलो आसतलो तुमी एट लास्ट मुगेली पॉरिज जाली एक पाट पिड्यार जाली आतां म्हणटा ही बरी आहा ओके आनी तेच भाशेन मुगे बॉयल्ड एग आनी बनाना ओके सो गायज थँक्यू तुमकां सगल्यांक एक पाटी हांव थँक्यू म्हणून सोदतां की तुमी मुगेले ब्लॉग चोयताय आनी म्हाका बरें कमेंटूय कोत्ताय म्हणून आनी तेच भाशेन गायज तुमकां थँक्यू म्हणटा जे कोण न्यू सबस्क्रायबर हेंचा आमगेले न्यू सबस्क्रायबर वाडवता हाय जे कोणें सबस्क्रायब केलें ना तेणेंय करचें ओके आनी म्हाका अशें करून सपोर्ट करचो ओके आनी गायज समजता तुमी ब्रेकफास्ट केलो आसता न्हू केलो ना जाय म्हजे बाबू ब्रेकफास्ट करे आनी मेळया तुमकां मागीर ओके So guys, the comment of the day is from Maggie. Maggie says, hello my power couple Ali Mercy and my prince Tiger. Love that you tried something new. Nice to see a subscriber.
Oh, chicken looks yummy. Avocado boiled egg, too healthy lunch. Ali, sometimes it's okay to remove the stress. Mercy, you understood, Ali. That's more important. We'll wait for sure to watch. It was a sweet vlog. Lots of love to y'all both and Tiger. Thank you so much, Maggie. Thank you for the lovely comment. It means a lot to us. And thank you for whoever has commented on our vlog today and previously. We love you all, guys. सो गाईज फायनली आय एम बॅक आणि तुमचो चोयला आसतलो बरो हांव न्हावून फ्रेश बा जाला आनी बसून हांव टीव्ही चोयतालो ओके सो आलिशान फोन केलोलो ताका लेट जाता खंय सो आलिशा येता म्हणल्यार हांव म्हगेले लॅम्ब चॉप्स काल जे हाडलोले हांवें चोयला आसतले काल मटन हाडपा हांवें लॅम्ब चॉप्स हाडले चुकोन बट स्टील सो आतां ते हाडलो हांवें न्हू सो आलिशा येशनी आदी आलिशा खुशाल करुया आनी बरे सारके टेस्टी लॅम्ब चॉप्स फ्राय करुया आनी दवरुया कित्याक ते येता म्हणल्यार ताकाय भूक लागतली न्हू मागीर ते लेट चड जेवपा वचना सो ताका लागून सो आतां ते खावपा मेळटा ते भाशेन हांव रेडी कोत्ता दवरता ओके सो आतां टीव्ही बंद करुया आनी या किचनाक ओके आनी दाखोवया तुमकां हांव लॅम्ब चॉप्स कितको करता सुबेजी कोत्ता कित्याक दिदी आनी भैया तांकांय ट्राय करूं लायतलो ओके कित्याक ती जेन्ना कितें कोत्ताय ती सदां म्हाका ट्राय कर म्हणटाय मातशी ट्राय करूं म्हणटाय सो हांव आयज मुगे लॅम्ब चॉप्स करते भैया आनी दिदीकूय ट्राय करपा लायतलो ओके सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट गायज पयले बरें धुया ते मातशें सो आतां ताका मारया थोडेंशें मीठ चड मीठ घायना कित्याक हांव तितून बटर घालून फ्राय करतलो ते सो दिसतू घालता मीठ आनी तेच भाशेन थोडीशी घालता हल्दी आनी तेच भाशेन गायज हितून न्हू थोडेशें पेपर घालता आनी एक सो गार्लीक पोड घालता तितून आनी 2 चिली ओके सो मातशें ते धाडोयता बरें क्रश करता आनी मागीर ते लायता सगळें तेका सो गायज मुगेलो पेस्ट जालो सो हितून घायलें हाली पेपर गार्लीक आनी चिली ओके सो बरें मॅश केलें तें से आनी गायज मुकोडे न्हू लायम ना सो लेमन घालता एक फूल लेमन घालता ओके सो हितून स्क्वीज करुया एक फूल लेमन आनी हो जो पेस्ट केला न्हू हांवें तो पेस्ट हितून घालता आनी हितून आतां बरो बटर घालून तर फ्राय करीत न्हू जाल्यार बरें लागताय ते सो पयलीं सद्या एक लाया हें ओके बरें मिक्स करुया आलिशा गेले फेवरेट गायज हें अशें करून केलें म्हणटकीर ताका लायक जाता सो या येन मागीर ते सांगतलो तुमकां केश जालें आनी कितें ते मटन जंय आहले चॉप्स जंय आहलो ते तुमकां मागीर सांगतलो तें ओके सो पयलीं सद्या आतां बरें मॅरिनेट करुया आनी दवरुया आनी तेच भाशेन न्हू तुमच्यान जाय जाल्यार ग्रीन मसाला घालूं जाता एक्चुअली हांव विसरलो तुमकां सांगपा हांव न्हू थोडोसो ग्रीन मसाला घालता तितून आनी चड न्हू थोडोसो बेश्टो टेस्ट आय सो हो तुमकां जाय जाल्यार घालपाचो ना जाल्यार ना ओके गायना खाल्यारूय जाता स्टील बरें लागताय ते गायना आहलेले हितून बट हांव थोडोसो उडयता मातशें टेस्ट डिफरंट येवपाक आनी गायज तुमी म्हणशा ही रेसिपी हांवें खंय चोयन कोत्ता वो कितें बा म्हूण ना गायज ही म्हगे रेसिपी ओके हांवें एक पाट ट्राय केलोलें अशें करून बरें लागताय गायज डिफरंट सारके आनी चॉप्स न्हू ते बेश्टे फ्राय करून बरें लागताय आनी ग्रेवी केल्या बट ती ग्रेवी आनी करपाक टायम ना म्हाका हालींच्या रोखडें येतलो न्हू मागीरूच येता म्हणल्यार सो गायज हे आतां अशें दवरता एक 20 मिनट लेगून आसता तेका हाफ एन आवर लेगून दवरलें जाता बट हांव एक 20 मिनट दवरतलो चड वगत दवरना आनी मागीर दाखयता तुमकां हांव मुखार कितें करता सो गायज तेच भाशेन न्हू हांव एक आख्खी लसूण घेता एक आनी ओद लसूण मातशें क्रश करतलो चड बारीक करपाना बट आले न्हू बारीक करतलो सो अशें करून क्रश करप ती कित्याक हें न्हू मटन चॉप्स जावपा न्हू शिजपाक मातशें टायम लागता आनी तें शिजता म्हणल्यार हें लासान काबार जाता आय मीन करपता सो ताका लागून हांव दिसता हें करता चडूय बारीक करना आनी गायज थोडोसो न्हू स्प्रिंग ऑनियन घेता फ्राय करता आसतना घालपाक आनी गायज रेसिपी न्हू म्हगेली झटपट ओके तुमी जाणा आसतलें म्हगे रांदप सारकें फास्ट आनी लास्टाक घालता हांव कोरिएंडर वयल्यान गार्निश अशी ओके सो सद्या मातशें स्प्रिंग ऑनियनूय बारीक चॉप करता दवरता म्हणटली गायज या आनी केसो रेसिपी काय मग ट्राय करे आनी सांगाय मागीर म्हाका कशी लागताय ती ओके बरें लागता गायज कित्याक न्हू बेश्टें फ्राय ते ग्रेवी कांय ना तेका बट मातशें सॉसेस जावपा जाय न्हू स्प्रिंग ऑनियन मागीर लसूण आनी बटरान जेन्ना फ्राय करता न्हू बरें जाता तें कॅरमेलायज जाता बरें आनी खावपाकूय बरें लागता चड करून हांव आनी आलिशा अशें करून फ्राय करून खाताय
आणि ताका लायक जाता जेन्ना अशें फ्राय करता न्हू ताका खूब लायक जाता. सो गायज कितें 2 चिलीज हांवें क्रश करून घातले न्हू पेपरा वापरून आणि ते भाशेन आनी 2 चिलीज घेता. ओके सो गायज अशें करून बारीक लांब कातरले हांवें आणि तुमी जाणाय गायज म्हाकाय स्पायसी लायक आणि अलिशाकूय स्पायसी लायक. सो बरें स्पायसी करूया आणि आता हांव माशकता न्हू आणि 10 मिनटान हांव तुमकां मेळटा. सो गायज अलिशान न्हू फोन केलोलो कामारसो मातशें टायम जाता खंय येवपाक कित्याक कामाचे कितें प्रॉब्लम जालो म्हणटा अशें. सो मातशें स्ट्रेस आहा तें कामा लागून. ओके मातशें टायम लागता खंय ताका. सो हांव मुगेलें रेडी करता दवरता. ओके तें येयले म्हणटरी मागीर तुमकां हांव दाखयता. आनी गायज चोय टायगराक काय बरो बसून आहा तो. What you doing my boy? Sleeping? Sleeping my boy? Good boy. सो गायज चोय काय बरो न्हिदोन आहा तो. बरो आसता सारको गोड दोन चेटपाय असो. गुड बॉय. आणि तेच भाशेन गायज अलिशाची डिलिव्हरी येयल्या हांव नको कितें तें तुमकां दाखयता. ओके सो कितें ऑर्डर केलो आसतलें. सो कोप असो एक डिलिव्हरी येयलो आहा आतां येयल्या. सो या गायज आमी किचनाक आनी करुयात आमगेले चॉप्स. सो गायज मुगेली फ्रायंग पॅन ऑलरेडी गरम जालो आहा आनी हांव घेता बटर. एक डिशीक न्हू गायज जाय तो बटर जाय. बटर घाल तितलो बरो लागता. आणि तेच भाशेन गायज काय बरें दिसताय ते आतां हे बरें फ्राय करूया. ओके सो पयलो आतां तुमी हांवें बटर घेयला जाय तो. सो गायज बटर घायल न्हू. सो तितून हांव थोडोसो गार्लिक उडयतलो आनीक जिंजर फूल घालतो हांव बट गार्लिक थोडोसो दवरता मागीर घालपाक. आनीक तेच भाशेन चिलीज घालतलो ह्यो कातरले ते. ओके दाखयता तुमकां. सो ते गायज तितून उडयला गार्लिक आनी जिंजर आनी चिलीज. ओके सो हे मातशें कोत जाय न्ही आय मीन चड वगत न्हू मातशें टॉस करता आनी मागीर मुगेले तितून हे चॉप्स घालपाचे. ओके सो गायज बरो वास येता अशें घायलो म्हणटरी. ओके सो चड वगत दवरना आतां ह्या तितून हांव चॉप्स सोडटा. ओके सगळे आनी तेच भाशेन गायज हेजी न्हू जी ग्रेवी उरल्या सई ती हांव दवरता. ती हांव मागीर घालतलो. आतां घायली न्हू मागीर ती करपता सगळी आनी मागीर कायली लागता आखीच. आनी हो स्प्रिंग ऑनियन आनी ही ज्यो लसूण आहा न्हू हांव मागीर घालतलो जेन्ना हांव फर्स्ट टायम टर्न करता न्हू मागीर तेन्ना इल्ल्या घालतलो. ओके आनी गायज हे मटन न्हू मातशें जावपाक टायम लागता न्हू. सो पयलीं सद्या तुमच्यान तें बंद करून दवरपा जाता. सो हांवूय बंद करून दवरता. सो मातशें बरें जावपा जाय न्हू तें आनी मागीर जेन्ना लास्ट हांव फ्राय करतलो न्हू तें फ्राय जाता तेन्ना ओपन करून फ्राय करतलो. सो मेळया तुमकां मातशें. अलिशान ऑर्डर केले ब्रेड चॉप्स करता मग कळले कितें रे हेका. ओके 2 ग्रीक योगर्ट गेले कित्याक काय कितें कोत काय सोडा आनी हाडले आनी प्लस चिकन गायज. सो हे अलिशान ऑर्डर केलो हांव नको कितें करपा सोदता तें. घडये तेगे डायट चालू जालो न्हू. सो डायटाक लागून आसतलें. सो चोया तें कामार कितें जालां आनी कितें ना तें. जेन्ना तें उलयतालें न्हू मातशें सावंड मातशें लो असो कळ्ळें तुका. सो कितें तरी जालो आसता कामार कितें तरी प्रॉब्लम आसतलें. काल सांगतालें न्हू तें काल पयरू कामाचें जायत काम आहा म्हणून मानतें तेका लागून. सो चोया कितें आनी कितें मागीर तेका विचारया. ओके सो सद्या आमी आमगेले लॅम्ब चॉप्साची स्थितीत धरया करपोन वचत न्हू. बरो वास येयला गायज न्हू म्हाका अशें लायक जाता तें फ्राय करपाक. आनी गायज हो न्हू आहा तो आतां हांव मसाला थोडोसो उडयता आनी मागीर ती बरी ग्रेवी येयस जातली. ओके सो इल्लेशें उदक घालता कित्याक लागोन आहा न्हू तेका. सो गायज काय बरें दिसताय ते आनी तेच भाशेन गायज तेका न्हू वासूय बरो येता सारको आख्खो घराक वास पडला आतां. सो ह्या अलिशा भितर स्वता करतले हांवें लॅम्ब चॉप्स घायलाय न्हू करपाक. ओके सो तरी आसता जाय तेका मातशें अजून टर्न केलें नाय तें पयलें बरें जाय न्ही बरें सॉफ्ट जाय न्ही. आनी हें सुद्दां गायज न्हू हांव तितूनच सुकयतलो आनी चडूय ग्रेवी दवरपाना आनी चडूय ड्राय करपाना दिसता मिडियम दवरतलो. सद्या अलिशान जें ऑर्डर केला न्हू तें फ्रिजान घालून दवरता कित्याक तेंच म्हणल्यार टायम आहा न्हू. सो सद्या फ्रिजान घालया. सो गायज तुमी जाणाय आसतलें तुमी सांगिल्लें की अलिशा गेले मूड बरें ना. ओके सो बरें जालें आमगेले मटन चॉप्स कोन्न. एक्चुअली तुमी जाणाय आसतलें तेका काल जाय आसलें मटन. ओके सो आनी इन्स्टेड ऑफ मटन हांव घेवन येयलो लॅम्ब चॉप्स. बट गायज जेन्ना हांव तें करतलो आतां न्हू आनी ते भितर स्वता तेका वास येतलो न्हू तेगे मूड तर बॅड मूड आसल्या लागून तें सोमतें खुशाल जातलें चोय. सो आतां तें म्हणल्यार आमगे चॉप्स जाताय न्हू कोण काय ना मुका उलोवपा. सो तुमकां उलोवया म्हणलें आनी मातशें टीव्ही चोया म्हणलें. ओके
सो या आलिशा येईल म्हणटरी म्हाका केदो काय आलिशा येयलो जाय म्हाका फोनूय मारूं नाका तेका एक्चुअली फोन करून विचारतो म्हणलो कितू टायम लागतलो काय मग सो कितू टायम लागतो काय म्हणल्यार ते आनी बेजार जातलें सो तेका लागून फोनू मारना सो तेका येवपा जाय ते न्ही येयल म्हणटरी हांव तुमकां दाखयतलो ओके सो या आतां आमी पत्ते किचनाक सो या आमगे चॉप्स खंय पावले ते सो गायज सो या आतां आमगेले चॉप्स केस जाले ते आनी म्हाका दिसता आतां टर्न करपा जाय ते एक्चुअली गायज न्हू किचना एकटो रांदपा बेजार येता हालींशा हाडल्या बरो टायम पास जाता म्हगेलो दोगांयली चॅटिंग म्हणल्यार जेवण रांदीत म्हणून लेगून कळना झुपको ना तेशें यात कितें उगोत जालें सो शिजोन शीज न्हय सो या करया कितें जाता तें सो या आतां गायज न्हू हांव तें टर्न केलें म्हणटरी हांव तें बंद करपा ना कित्याक हेजें न्हू आतां उदक आहा तें मातशें सुकपा जाय सो मातशें तें ग्रेवी न्हू एकमुका चॉप्सां बरी ओडून घेवपा जाय ती तेन्ना गायज तें आनी बरें लागतलें आनी गायज म्हाका कमेंटान सांगाय ओके म्हगेली रेसिपी कित ती चड व्हडलीशी काय न्हू गायज ती तुमी ट्राय करपा जाता झटपट सारकी इजी बट व्हेरी टेस्टी गायज ओके हें जाल्यार हांव 100% सांगता व्हेरी टेस्टी सो तुमी ट्राय करे आनी गायज आतां न्हू तुमी चोयलो आसतलें कितलें उदक सुलता तेका जायत उदक सुटलां ओके सो गॅस मातशें फास्ट करता आतां आनी ही लसूण केदो हांवें करूं ना ती घालता वयल्यान आनी हो म्हगेलो स्प्रींग ऑनियन आहलो तो वयल्यान घालता गायज सो आतां शिजली तेका मातशें उदक उणी जाय न्ही ओके आनी मागीर मुखार तुमकां हांव दाखयता आनी तुमकां गायज बटर जाय न्हू जाल्यार आनी बटर घाले आनी हांव थोडोसो उडयता ओके सो थोडोसो आनी इल्लो बटर घालता जितलें बटर घालता न्हू तितलो बरो लागता That's it guys, आता जाय न्ही तेंकां सुसेगाद आनी रावया सुसेगाद आलिशा गोयबा सो या आलिशा येवन आमकां कितें स्टोरी सांगती कामाची कितें जालां कितें ना तें होपफुली नथिंग इज रॉंग ओके सगळें बरें आहल्यार पुरो सो दाखोवया तुमकां आलिशा येयली म्हणटरी सो गायज फायनली आलिशा येयले ओके हांव नको मूड बरो ना दिसता म्हाका हांवें म्हणलें हाव वॉज युअर डे काय म्हणलें टायर्ड खंय आनी हांवें म्हणल्यार तूं पयलीं सद्या फ्रेश जाव आनी यो म्हणलें मागीर उलोवया म्हूण ओके आनी तेजे भाजी सांगता कितें तुवें मटन चॉप्स केले कितें रे खंय हांवें म्हणलें हय म्हणलें वास येयलो म्हणलें खंय कांय म्हणना खंय सो हांव नको दिसता म्हाका मूड बरो ना कितें तरी कामार जालो आसतलें ओके सो जेन्ना तें फ्रेश जावन येतलें मागीर उलोवया आनी मागीर विचारया आनी तुमकांय सांगया कितें जालां आनी कितें ना तें ओके सो लेट्स सी वॉट शी सेज सो गायज म्हगेले चॉप्स न्हू ऑलमोस्ट जावपा जाले ओके आतां तेजें बरें उदक सुटलां आनी बरें आतां तेजें न्हू तेका फॅटूय आसता न्हू मातशें आतां तेल भायर सरलां ओके सो आनी तेच भाशेन गायज कोण येयलें तें तूं दाखयता तुमकां हांव दॅट्स इट लूक हूज कम दिस इज अलिशा and Pinky. Mickey Mouse जाय न्ही तुमकां तें आयज बरें हाय गायज कशें आहा तुमी सगळीं सजमता हाय म्हण बरी सो गायज चयलो आसतलें तुमी आलिशा बरें आयज पिंकी टेडी बेअर घालिला कितें टेडी बेअर कितें म्हणटाय तेका मिकी माउस मुसता मिकी आय वांट टेडी बेअर खंय सो हाव वाज युअर डे God, don't talk about it. सो गायज तुमकां हांवें सांगना तेगे दीस बरो ना मो आयज व्हॉट हॅपन एक्झॅक्टली Nothing. I didn't mess up anything. आमगे मातशे rates wrong जाले सिस्टमाचे. So ते आख्खें delete कोन्न पत्ती करूं पडलें आमकां. That's why you guys take too long. Yeah. आनी डिलीट रेट्स रॉंग जाले म्हणल्यार सिस्टमाचे सारकें केलें म्हूण जायना गायज 6-7 कस्टमर्स हाय आनी आख्खे 7 कस्टमर्स आर रॉंग रेट्स पावल्यो आनी तेणें ऑलरेडी बुकींग केलें आनी जायते मेसअप जाले बट इट्स नॉट माय फॉल्ट बट आय हॅड टू डील विथ इट सांगता तेका हांव तूं एक्चुअली बेगीन येवपा आहलो म्हूण टायम जायन गेल म्हूण अजून आहा म्हूण कामार आनी एंड ऑफ द मंथ न्हू सो ते सगळें इनवॉयसींग रॉंग सगळें रॉंग आख्खें but I still have tomorrow and Friday to complete, so it's okay. ओके आनी तूं जाणा आसतलें हांवें कितें केलो आहा तें तुका वास येयला I could smell कितें हांवें विचारलेलें वास येयला गो हालीं इतलें म्हूण गेलें तें नथिंग एल्स सो म्हाका कळ्ळें हेगे मूड बरो ना म्हूण सो आतां तेका व्हरया गायज किचना यू वॉन्ट टू कम एंड सी हांवें बंद केलो ना अजून ओके सो ते हांवें ना I just had a तेका म्हाका कळलो ना तेका लागून तुका बरें चॉप्स करून दिल्ले सारके पेजाद सारके काल रट्टा न्हू तूं मटन I had only like black coffee all day. आयज मटन चॉप्स सो गायज या किचना आनी दाखोवया तुमकां या आय ओपन हांव तेच म्हणटा सोडा इश ऑर्डर केले एंड देन चिकन आनी 2 ग्रीक योगर्ट Chicken I ordered because Didi was meant to make something for us.
योगर्ट हल्ला मग ग्रीक योगर्ट No, I want yogurt because after every meal I have to have yogurt. सो गाईज हांवें तुमकां सांगना आलिशान आपल्या डायटा लागून हाडला आसतलो म्हणून सो लेट्स गो गाईज पयलीं सद्या या किचनाक तुमकां दाखोवया मुगेले चॉप्स ओके लेट्स गो फॉलो द लीडर ओके सो आता आलिशागे मूड हांव कितको चेंज करता ओके आता गाईज चोवपाक शकताय तुमी तेजे न्हू सारकें तेल सुटलां लायट ऑन करया ओके सो जाणा आसतले मटन हें आसता मातशें ओस आसता Smells really nice. नायस न्हू सो गाईज आख्खी तेजी तेल वयर सोडलां आनी उदक आहलो ते तेजे मेले सगळे ओके सो आनी बरें जालें तें आतां मातशें यू वॉन्ट टू ट्राय Just taste. सो गाईज आतां आलिशा टेस्ट करतले आनी सांगतले ओके Put a lot of butter, no? Yeah, a lot of butter. So guys, already झालं ते. So let Ali taste. How's it? It's nice. Nice, yummy. One You want and butter. bread ही घ्यायलो हा एक bread घ्यायला सध्या. Okay, if you want bread, you can eat bread as well. I'll just have a bite of it. I don't want much here. Okay. So guys, आता झालं ते. So ओइला coriander उडयता बसताय. Okay, so yeah. Ali तोंडार रुचिल्या गो. Yeah, I'm hungry also. So guys, मुगे Ali baby हुई मातशें hungry हा. So Ali baby big chops घालून या. तर मग तू कसं गोमेड पाहू शकतो तुझ्या Yeah, guys. नाजाल्यार येवन रांदू आनी आहलो सिरीज म्हाका. In case मस्ती करना जालो जाल्यार. So that one stress is out of my way, like especially when Messi is around. घालपा हा सगळा ना. म्हाका बरें पडटा की एटलीस्ट कोण दोत्ता कितें जाल्यार. ऍक्च्युली हांव सांगता तेंका की तूं ना जाल्यार म्हाकाय बेजार येता मग किचना एकट्या करपा जायन जायना मग सो एनीवेज फायनली जाले तुगेले चॉप्स ओके Good. सो हे वयल्या कितें घालता गायज यू नो मागीर ना जाल्यार ड्राय लागताय न्हू सो आख्खो बटर गायज ओके तूं म्हणशाय तेल मध्ये Yeah, I moved तूं it. चोयलो आसतलो आख्खो बटर घायलो हे Put your bread out of this. बरो बगेट आणि हे म्हणल्यार बरें कॉम्बिनेशन जाता गायज ते सो गायज चोवपाक शकताय काय बरं मटन चॉप्स ते ओके सो यामी ज्युसी ओके सो आलिशा गेले मोडूय हें आहलो ते सोमतें फ्रेश जालें ओके सो तेका लागून म्हणटा गायज गोवान न्हू कितें रांदूं शिकपा जाय मातशें बारीक तर सो जेन्ना बायल कामार बेजार जायन येता न्हू जेवण चोयलें म्हणटरी बायल खुशाल जाता सदांय कोणू जावं तो बायलो म्हण न्हू पोटा बुकेचे तेन्ना तुमकां जेन्ना जेवण चोयता न्हू जावं सायबा मू कामार एक त्रास पडले एटलीस्ट घराको जेवण तरी मेळ्ळें म्हूण ओके सो या आनी आतां आमी आमगेलो डिनर करया सो गायज तुमकां आनीक पाट दाखयता सो हे काय बरें दिसताय ते ओके सो करया आतां आमगेलो डिनर सो गायज फायनली चोयली आसतली तुमी म्हगेली रेसिपी आनी आलिशागे मूड बॅड आहलो तो समतो गूड जालो चॉप्सां चोयन गायज तुमी चोयलो आसतले हे कितको गेले ते चॉप्स समजता तुमकां लायक जाले आसतले आनी लायक जाले जाल्यार प्लीज कमेंटान सांगाय म्हाका जे भाशेन हांवें रांदले ते तुमकां लायक जाला वो लायक जालें ना ते They are really nice. हय तुमकां चोयल्यार कळटलें गायज आनी ते सारके ज्युसी हय रेस्टॉरंटा मेळना ते भाशेन सारके ओके सो आली ट्राय करतले आतां तो तुमरूच काडटा guys. रोज काडना गायज तुमकां हांव सारकें आतां सांगता यू कॅन टेक गायज म्हाका दिसता हो चॉप्स न्हू टायगर लेगू खातलो हरशीं हायना तो सो इल्लो घान चोयतो तेका खरें हात जाल्यार ओके सो हांवूय घेता Guys, हातीनो खाता या. The folk book player. There लावा. सो गायज सो या ट्राय करया So nice. सो गायज यमी सो गायज म्हाका बरें दिसना हांव बरो रांद म्हणपा आनी बरें जालें म्हणपा बट कितें करया बरें जालें न्हू नायस इट इज गायज टेस्टी सारकें Guys, तुम सदां म्हणटले आमी केन्ना बरें लागना म्हणना. No, but honestly it is. कित्या फोट मारपाक रे. ती म्हणून हाय आम सदां बरें लागता म्हणटाय म्हणून. ट्रस्ट न्हू गायज मेस्ताचें आसता मेस्ता हातीचें न्हू एकेकले हात खंय सारको बरो आसता And me, I'm fussy with food. हांव डायरेक्ट सांगतले बरें लागना कितें रांदलें खंय न्हू बरें जाता तेच भाशेन म्हगे हातीन गायज न्हू कितें रांदलें न्हू बरें जाता That's true.
Tiger, you want to try? Come. Let me give him little. So हात झाला ना You want to try? मसाला ना मग त्या No, actually. So yeah guys, Tiger हायला कोणले Oh my god. Guys, Tiger केन्ना हाय ना आमगे जेवण. So guys, त्यानं हायला म्हणल्या चोयतो कितले बरें जालें ते टायगर आले की बरें लागले. ओके सो गायज आता आम्ही आमगेलो डिनर करताय आणि माशक्ता तुमकां मेळटाय. ओके सो गायज फायनली आमगेलो डिनर जालो आणि तुमचो येयलो आसतलो आमी डिनर केलो आमगेलो लॅम्ब चॉप्स. ह्या लॅम्ब चॉप्सां लागून गायज म्हाका काल जायत उतर पडली. तुमचो येयलो आसतलें. Alisha was upset. Okay, now finally she is happy. What do you say? Yeah, I'm okay. आणि गायज ते आपल्यागे हे खाता कितें गो तें ग्रीक योगर्ट. हय गायज सो हेण आपल्यागे डायटा लागून हाडलो नुस्तें कितें तुमकां दाखयलें तें. हांवें म्हणलें दोन दोन कितें हाडले गे मान देर वॉज वन इन फ्रीज. ओके सो तुमचो येयलो आसतलें गायज आयज आमी कितें केलां कितें ना तें. आनी आलिशागलो मूड फायनली जालो बरो न्ही गो. Yeah, I'm okay. यू ओके ना या सो थँक गॉड. सो गायज केन्ना न्हू बरें रांदपा जाय. जेन्ना भायले गेले न्हू मूड ऑफ आसता न्हू घोवान बरें रांदपा जाय. सो बायल रोखडी मागीर मुडार येता. ओके सो आलिशाकूय चोयलो आसतलो तुमी आज जालें तें मातशें फमा येयला. ओके सो चड कांय ना गायज उरलो तुमी सगळें चोयलो आसतलें ब्लॉगान. आनी थँक यू फॉर वॉचिंग गायज. Yeah, thank you so much for watching, guys. जे कोण कमेंट करनाय गायज ते कमेंटूय करे कित्याक जायत जाण जे कमेंट करताले ते मिसींग जाले अशें हांव नको खंय गेले आनी खंय आहाय ते. Maybe they don't like your vlogs anymore. नो 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 सो गायज हांव जाणा तुमकडे काम आसतलें एक एक पाट बिजी आसताय न्हू. सो तेका लागून घोडे तुमी कमेंट मारूंक पावनाय एक एक पाट चोवपाकूय पावनाय. हांव काय म्हज्यान काय म्हणो जायना गायज बट स्टील हांव जाणा तुमी पत्ते येतले आनी पत्ते मुगे व्लॉग चोयतले जे कोण चोवपाक पावले नाय ते. ओके सो दॅट्स इट आनी कांय ना गायज अँड थँक यू फॉर वॉचिंग. मोग आसूं मेळटा तुमकां फाल्यां मुगेले न्यू व्लॉगान. टील देन गायज बाय. Bye.